नाल्ल हो लोकांक योग्य दरान पावोवपा खातीर सरकारान 2 म्हयन्यां खातीर नाल्ल आउटलेट सुरवात केल्या. कांय प्रमाणात थोडी नाल्लाची पुरवण कमी जाल्ल्या म्हण नाल्लाचो दर वाडिल्लो. मात ह्या गंभीर प्रश्नाचेर सुटावो काडपाक गोंय सरकारान हॉर्टिकल्चरार सबसिडी रेटीर नाल्लाच्या विक्रेक सुरवात केल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस. आम्ही 1,500 रुपया म्हारगाये खातीर दिता, पण नाल्ल हो स्टेपल फूड असल्यामुळे आम्ही निर्णय घेतलो की नाल्ल हो लोकांक योग्य किमतीत पावोवपाचो. त्याप्रमाणे होलसेल रेट आहा तसो आम्ही नाल्ल लोकांक दिता आनी ताजे जे कितें मार्जीन आनी ट्रान्सपोर्टेशन आहा तो सरकार बेर करता. स्कीम कशी चलतली, कितल्या दिसां? आता सध्या 2 म्हयन्यांक केल्या. नाल्लाचे रेट कशे आसा त्या प्रमाणे ठरवपाचे. कोकोनटचे प्रोडक्शन कमी जावपाचे कारण 2-3 आहा. एक नेशन वायड आंध्र प्रदेशान जे पळय हे जाले सायक्लोन जाले तातूंत कृष्णा आनी गोदावरी खोऱ्यान मोठे पीक जाता कोकोनटचे, थंय शॉर्टेज जाले त्याच्यामुळे. दॅट इज वन. गोंया पुरतो विचार करपाचो जाल्यार खेती खूब जाल्या, त्यामुळे सत्तरी, सांगे, केपें, काणकोण भागान खेत्यांनी अक्षरशः उच्छाद मांडून नाल्लाचे प्रोडक्शन थोडें ड्रॉप जाला. त्यामुळे टेम्पररी मातशी शॉर्टेज आहा. तातूंतल्यान काही जाण ताचो फायदो घेता. एक्चुअली तुमी बागायतदारान अशी जाल्यार हो नाल्ल तुका 3 रुपया चड एक्स्ट्रा करून मेळटा तांचो मार्जीन. तो मार्जीन आमी बेर करतात. सो प्रोडक्शन इनफ आसा गोंयान घालपाक? शॉर्ट जाता मातशें म्हणून रेट वाडटा न्ही. पण तुमकां डिस्ट्रीब्यूट करपाक सर हाडून दी स्कीम? आमी जितले जाता इतले करतले डिस्ट्रीब्यूशन लोकांक. गोंयकाराचे एक नाल्ल आनी नुस्तें हाचे कडेन एक बरेंच घनिश्ट नातें आसा. शीत कडी आनी आमचें नुस्तें हें आमचें स्टेपल फूड. आनी काही कारणाक लागून नाल्ल ह्या दिसांनी जसो आंध्र प्रदेशाक सायक्लोन जालो तशें हांगा गोंयाचे जे मेजर पीक नाल्ल आशिल्ले ते डॅमेज खूब जाला बिकॉज ऑफ द वायल्ड एनिमल्स, स्पेशली द मंकीज. ताका लागून खंय तरी डिमांड सप्लाय रेशोक लागून शॉर्टेज जाता. म्हणून प्रायस वाडटा ते एक आसा, म्हणून म्हाका दिसता खुबसो हाजो अनड्यू एडवांटेज, अनड्यू फायदोय थोडेशे अनस्क्रुपुलस ट्रेडर्स घेता. आनी ताका लागून मार्केटान आर्टिफिशियल एक शॉर्टेज करून इन्फ्लेशनय जाता. आनी ताजेर मात म्हणून हो सरकारान एक्सलंट एक स्कीम काडल्या. आमचे प्रवीण बाब जे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन हेड करता तांणी वर्कआउट करून विजय सरदेसायच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टराच्या मार्गदर्शना खाली एक अत्यंत बरी स्कीम काडल्या की डायरेक्ट फार्म टू मार्केट, फार्म टू कंज्युमर म्हणटा पळय, दॅट इज अ प्रिंसिपल दॅट इज यूज्ड हियर. म्हणजे डायरेक्ट फार्मरा कडल्यान घेवप, कोकोनट फार्मर जे आसा तांच्या कडल्यान होलसेलान मार्केट आमचे नाल्ल घेवप आनी ते लोकां पर्यंत पावचप. आतां हातूंत तांणी आपली थोडीशी मार्जीन कट केल्या आसतली, बट दॅट इज ऑल्सो अ गूड डीड फॉर द पीपल ऑफ गोवा एंड इट इज अ एक्सिलंट स्कीम. आयज जेन्ना हांवें खूब जाणांक आपोवपाक फोन केले, SMS धाडले, WhatsApp मेसेजीस धाडल्यो, म्हाका अत्यंत बरो रिस्पॉन्स आयलो. लोकांनी एक एनकरेजमेंट मेळ्ळें. लोकांनी सगळ्यांनी मेळून म्हाका एकच सुरान सांगलें की अत्यंत सरकारान घेतिल्लो बरो निर्णय आसा, गोंयकारा खातीर निर्णय आसा आनी गोंयचे आमचे स्टेपल फूड राखपा खातीर आनी गोंयचे गोंयकाराच्या प्लेटीर परत एकदां नाल्ल हो एक मेन आयटम जावपा खातीर हो एक बरो अत्यंत बरी स्कीम आसा.